फिफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप हे 11 तारखेच्यान सुरवात जाता. हाजी 10 तारखेक इनॉग्रल आसा आणि ह्याच इनॉग्रलच्या गडबडीन ज्या वेन्यूचेर इनॉग्रेट जाता तो म्हळ्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि ह्या वेन्यूचेर आमच्या बरोबर आसा द डायनॅमिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद बाब गावडे. सर, थँक्यू व्हेरी मच. हांव जाणा सद्या गडबड आसा, बट थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग ऑन दिस शॉर्ट नोटीस. थँक्यू. या फिफा अंडर-17 वुमन्स वर्ल्ड कप जशें तुवें म्हणलें त्या बरोबर केक ऑफ सेरेमनी मोठी जय्यत तयारी सुरू आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल बी व्हेरी थँकफूल टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अँड द युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीमान अनुरागजी ठाकूर and Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramodji Sawant, for keeping us a faith. And ज्या वेळाचेर फिफाच्या मॅनेजमेंटान किंवा ऑफिशियल्स जे आसात त्यांनी इंडिया कडेन एक उतर घातलें. त्या वेळाचेर पयलें जें नांव जर कितें जर आयलें तें म्हणल्यार गोवा. आनी गोवा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा एक स्पोर्ट्स हब किंवा स्पोर्ट्स डेस्टिनेशनच्या माध्यमांतल्यान मुखार व्हरपा खातीर आमचो आनी आमच्या गोंय सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. आनी अशाच अनुशंगान खास करून जो फुटबॉल जो खेळ जो आसा हो फुटबॉल खेळ गोंयाक खूब नावलौकीक आसा आनी भरपूर फेमस आसा. गोंयानूच न्ही तर जगातलो प्रसिद्ध असो खेळ म्हणल्यारूच फुटबॉल. आमकां हो फुटबॉल खेळ फक्त खेळ न्ही, तें एक दायज म्हणून मुखार व्हरपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच आजची जी आमची चली भुरगीं आसात किंवा जो अपकमींग जो यूथ जो आसा तो पयले जन्माक आयले बरोबर चलचे पयलीं जर कितें जर करता जाल्यार ती खोट मारता. आनी म्हणूनच आनी ताजे पयलू सुद्दां आपलें अस्तित्व जगोवपा खातीर दाखोवपा खातीर दर कुसाव्यान आवयच्या तो खोटूच मारत आसता. आनी म्हणूनच खेळ आनी तातूंतले भितर फुटबॉल आज गोंयान भितर येदो व्हडलो इंटरनॅशनल टुर्नामेंट जाता ती गोंयकारां खातीर अभिमानाची गोश्ट जावन आसा. सगळ्यांत पयलो हांव गोंयकारांचे आभार व्यक्त करतलो की पावलो पावली गोंयकारांनी आमकां तेंको दिल्लो आसा. मागीर ती जावं फाटले फावटी लुसोफेनिया गेम्स आसतल्यो, अंडर-17 ज्युनियर बॉयजांचें वर्ल्ड कप आशिल्लें. आनी ह्या वर्सा तरी जे लोकल ऑफिशियल्स किंवा जे फिफाचे जे डेलिगेट्स जेल्ले आसात, इवन आमचो जो लोगो ज्या वेळाचेर आमी ताजो लॉन्च केल्लो आशिल्लो, वी हॅव गॉट अ व्हेरी लॉट ऑफ एप्रिशिएशन. एज फार एज पिजन स्टेडियम ज्यो 32 ज्यो मॅचीस ज्यो आसात त्यो 32 मॅची पैकी 16 मॅचीस ज्यो आसात त्यो आमच्यो पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातल्यो. आनी जगातली एकमेव अशी हायब्रीड पीच आज फिफाच्या मार्गदर्शना खातीर तयार जाल्ली आसा. कितें अनुभव आसा, कितें फील आसा तो वेळाचेर 8 देशाची जेन्ना भुरगीं जेन्ना खेळटलीं त्या वेळाचेर तांच्याच कडल्यान प्रतिक्रिया तुमी सुद्दां घेवपाक शकता. आमी फक्त द इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें बेस्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न सातत्यान चालू आसा. देशांतली वेगळे देशांतली जी भुरगीं जीं आसात आमची गोंयची भुरगीं तांकां खेळ पळोवन तांच्याय भितर एक उर्बा निर्माण जावची, तांकां एक मोटिवेशन मेळचें. आनी येस, हो खेळ म्हणटा जो आसा पळय न्ही तो आमी एक करियर म्हणून निवडचो अशे तरेचो एक समज आजच्या विद्यार्थ्यां भितर तयार जावपाक जाय. आनी म्हणूनच गोंय सरकारान ह्या विद्यार्थ्यां खातीर फ्री टिकेट्स किंवा फ्री पासीस दिवपाचो तयारी दर्शवलेली आसा. आनी म्हणूनच डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, गोवा युनिवर्सिटी, द क्राफ्ट्समॅन अँड ट्रेनिंग ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक तांच्या प्रिंसिपलाच्या माध्यमांतल्या वतीन आमी टिकेट्स आनी जे रिस्ट बँड जे आसात त्या विद्यार्थ्यां खातीर आमी संपूर्ण करपाचो आमचो तयारीन आसात. त्याच प्रमाणे जे आमच्या गोंयान भितर जितले फुटबॉल क्लब आसात किंवा ज्या विद्यार्थ्यांक येवपाक जाय किंवा एक फुटबॉल लवर जो आसा तांकां ही मॅच पळोवपाक येवपाक जाय, त्या मॅचीच्यो तिकेट सुद्दां आमी फातोर्डा स्टेडियमाच्या भायर टिकेटींग कावंटर लायिल्लो आसात. तशें हांवें आज सुद्दां आमची जी SAG आसा कुचिरा कॉम्प्लेक्सान तातूंत सुद्दां टिकेट्स किंवा पासिसाची अवेलेबिलिटी करून दवरपा खातीर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसात. कारण आमकां हो खेळाची प्रसिद्धी आनी तातूंतल्यान आमी कितें निर्माण करपाक शकता हें आमकां लोकां पर्यंत पळोवपाक जाय. आनी म्हणूनच ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्व ती तयारी आसा. आनी आजचो मुख्य फोकस जर 10 तारखेचो कितें जर आसा जाल्यार ह्याच डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर रंगरंगाच्या कार्यावळीच्या निमित्यान आनी खेळ
आणि कला ह्याचो संमिश्र मिश्रण करून आमी सुंदर असो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसात. आतां म्हजे वतीन हांव सुंदर म्हणटलो ज्या वेळाचेर स्पॅक्टेटर्स केन्ना किंवा विवर्स जेन्ना ह्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा भितर येतले त्या वेळाचेर तांचीय प्रतिक्रिया म्हजे खातीर खूबच म्हत्वाची आसतली आणि म्हणूनच ही पूर्व तयारी आणि ताजें निरीक्षण करपा खातीर आज आमचे ऑफिशियल्स म्हणूं नाकात बरेचशे जाण वावरत आसात. ज्या तरेन आमकां जो ब्रँडींग आमच्या गोंयाचें करपाक जाय. दीस इज नॉट ओन्ली द फुटबॉल बट वी आर प्रमोटींग अवर गोवा इन द पर्स्पेक्टीव ऑफ टुरिजम सेक्टर. म्हाका दिसता गोंयान ह्या देशांतलेच न्ही तर जे देश आज गोंया खातीर खेळटले त्यांचे स्पॅक्टेटर तांकां मोटिवेशन करपा खातीर त्यांचे सुद्दां लोक वेगळे देशांचे 8 देशांचे सुद्दां स्पॅक्टेटर सुद्दां ह्या गोंयान भितर पावपाचे म्हाका दिसता एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न आनी बरीचशी हॉटेल्स आज बुकींग जाल्ली आसात. त्यावूय तरेन आमचो हो गोंय फक्त कलेनूच माहीर न्ही तर खेळांत सुद्दां आयोजना खातीर नंबर 1 आसपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो सद्याचो प्रयत्न जावन आसा. सर हांव मातसो फाटीं वता बिकॉज मदींच फिफा आणि AIFF मदीं मातसो ड्रामा जालो. आमकांय खंय तरी दिसलें की आतां ही सर्त जातली काय ना. त्या टायमा वयलो मातशें रिजेक्शन दिसलें. ना एक्चुअली द डे वनाक हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो प्रेसा कडेन मिडिया कडेन कारण म्हाका पूर्णपणेन आदरणीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे भितर एक विश्वास आशिल्लो ज्या तरेन तांची खिलाडी वृत्ती जी आसात आनी खेळ मुखार व्हरपा खातीर तांणी जो प्रयत्न केल्लो आसा खंयच्याय परिस्थितीन फिफाचें आयोजन भारतान जातलें आनी तें कशेच तरेचे व्हरपाक दिवपाना हो म्हाका एक पूर्ण विश्वास आशिल्लो. आमचे AIFFचेर बॅन आशिल्लो त्या दिसा हांवें सांगिल्लें आवर लिडर्स आर व्हेरी मच स्ट्रॉंग इनफ किंवा तांचे कडेन इतली ताकद आसा की जे काही गोष्टी इश्यू जर रेज जर जाले जाल्यार त्या विशयाचेर पडदो घालपा खातीर संभाशण करून तो मतभेद जो आसा तो सुटावे करपा खातीर आमकां यश मेळटलें आनी म्हणूनच आज तें यश मेळिल्लें आसात. थोड्योश्यो काही गोष्टी तुवें डिजेक्शनाचेर उलयलो मनाक थोडेशें काच्च करून डिमोटिवेट जालो पूण ज्या वेळाचेर सगळी जेन्ना फोनाफोनी केली ज्या वेळाचेर चर्चा केली त्या वेळाचेर पूर्णपणे विश्वास आशिल्लो की फिफा कारण येदी व्हडली आमी तयारी केल्ली आशिल्ली आनी गोंयान तरी वी हॅव क्रिएटेड द इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन अ रिकॉर्ड ब्रेक टायमा भितर आमी तयार केल्ले आसात आनी म्हणूनच तो एक स्पिरीट आज मेळिल्ली आशिल्ली. हें इन्फ्रास्ट्रक्चर नॉट ओन्ली टुवर्ड्स द ऑर्गनायझींग ऑफ द फिफा बट इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द ऑर्गनायझींग ऑफ द फोर्थ कमींग नॅशनल गेम्स आनी एस्टरडे सुद्दां म्हाका खूब आमी लक्की आसा तशें म्हणपाक शकता की काल सुद्दां आमकां इन्विटेशन तशें आनी एप्रुवलूय नॅशनल गेम्स होस्ट करपा खातीर येयला. हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा टुवर्ड्स नॅशनल गेम्साच्या दृश्टिकोनान सुद्दां आमी आज तयारी करीत आसा. ओके बरें हांव तुमकां जर कॉमन मनशाचो प्रश्न विचारीत जाल्यार येद्या व्हडल्या इव्हेंटाचो USP कितें म्हणजे ऑब्वियसली अंडर 17ची भुरगीं हांगासर खेळटली ती फुडले फ्युचर सेलिब्रिटीज ऑफ सुपरस्टार्स आसतली. आमचे गोंयकार बरे जे फुटबॉलर आसात ते हांगा येवन तांची उर्बा वाडयतले बट अशें USP किंवा सेलिब्रिटी कोशंट जो आसा पळय जो आमी युजली पळयता जो मे बी इफी बीन पळयता तसो बीन इफी ह्या एका USP आसा. तशें नॉर्मली अजून पर्यंत तशें तरेचो तय जावना पूण हांव अशें सदांच म्हणटा की ह्या जो इव्हेंट जो जातलो किंवा हो टुर्नामेंट जो जातलो जे लोक किंवा जे खेळगडे आपल्या खेळाचें प्रदर्शन आज घडोवन हाडटले तीच आमी USP अशी धरपाची कारण स्टार वी आर ऑल आर स्टार. प्रत्येक जो भुरगो जो जन्माक येता तो कलाकारूच आसता किंवा तो खेळाडी वृत्तीचोच खेळगडो आसता पूण ज्या वेळाचेर आमी तांकां डायरेक्शन दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा तांकां एक मोल्ड करप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी आमचो नेमको तोच उद्देश आसा. वी हॅव टू विज्युअलायज देर ड्रीम वी हॅव टू ट्राय टू गिव द डायरेक्शन वी ट्राय टू गिव अ शेप टू द अपकमींग आनी तांच्या फ्युचराच्या दृश्टिकोनांतल्यान दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी सेलिब्रिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो एक बोलणी सुरू आसा. लास्ट मोमेंटाक हे सगळें चालू आसा आनी सरप्रायज आसतलें अश्यो काही गोष्टी आमच्या मनान भितर तशें तयारीन आसा.
आमी ज्या वास्तूचेर आसात तो इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच वॉज बिल्ड फॉर लुसोफोनिया. बाकीचे बरोच इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. तुम्ही रेकॉर्ड टायमान काहीशे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड केला फॉर दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट. कितें दिसता हो भुरग्यां खातीर खरेंच स्पोर्ट्स जे आमी म्हणटा युजली आमी फाटीं दवरता हो खंय तरी म्हाका दिसता प्रोत्साहीत करतले भुरग्यांक आवय बापायक मोर इम्पॉर्टंट टू टेक स्पोर्ट्स. डेफिनेटली म्हाका दिसता आज ज्या तरेन फाटले 6 म्हयन्याची कारकीर्द स्पोर्ट्स मळाचेर एक वेगळे वेगळे तरेन अप्रिशिएशन आसा. तातूंत भितर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बऱ्योचश्यो कल्चरल एक्टिविटीज किंवा सभा ह्या गोष्टी खातीर वापरतलो. आज एक्चुली फर्स्ट टायम इवन ज्या वेळाचेर हें सगळें काही गोष्टी जातले त्या वेळाचेर यू वील एक्चुली फील दॅट वी आर कमिंग इन द वन ऑफ द स्टेडियम. म्हजे तसोय मानस आसा की हो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो आसा इज नॉट ओन्ली फॉर द कल्चरल किंवा ज्यो सभा बीन आसा न्ही हातूंत RCC सेंटर्स जातलीं, तातूंत भितर ट्रेनींग जातलें, तातूंत भितर कोचिंग जातलें आनी तातूंत भितर जो फिजिओथेरपी जो आमकां जो टेस्टिंग सुद्दां जे लॅब्स जे लागतल्यो ते सुद्दां ह्या कॅम्पसा भितर करपाचो आमचो तयारी आसा. कारण आय हॅव थॉट ऑफ नेक्स्ट 20 years हें विजन हांवें दवरलेलें आसात की 20 वर्सांनी आमचो एक खेळ. कारण एक गोश्ट आसा, खेळगडो एका रात्यान तयार जायना किंवा एका वर्सान तयार जावना. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ प्रॅक्टीस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. पूण तें हार्डवर्क मुखार व्हरपा खातीर कंटिन्युएशन ताका करपा खातीर जो सपोर्ट बॅकहँड जो सपोर्ट जाय तो सरकार क्रिएट करपाचो आमचो माध्यम जावन आसा, आमचो प्रयत्न जावन आसा. आफ्टर ऑल it is up to the students or the sports personality who is going to take the interest and they will see that आमी खेळांत भितर आमी करियर घडोवपाक शकता. ह्या दृश्टिकोनांतलो आमकां फक्त तांकां मोटिवेट करपाक जाय, आमकां तांकां पुश दिवपाक जाय आनी हो पुश दिवपाक हो सगळो खटाटोप जावन आसा. एपरंटली आता हो जो इव्हेंट आसा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हो काही एक्झाम सिजनान मातसो आयला. तुम्ही म्हटलें की आमी भुरग्यांक इनवायट करतले हांगासर तांकां गेम्स पळोवपाक मेळटले. हांव एकूच विचारपाक सोदता की हितूंतले मातसो कशें बॅलन्स करतले कित्याक गोंयकारांक तर फुटबॉल इज इन देयर DNA. बरो प्रश्न विचारलेलो आसा. हांवें तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण पेरंट्स जे आसात आनी टिचर्स जे आसात तांकां आव्हान करता, अपील करता की हांव सदांच म्हणटा शिक्षण एखादें पोट भरपाचें माध्यम आसपाक शकता पण आपली स्वताची वळख आनी निर्माण जर करतले जाल्यार अशे तरेची खेळाडू वृत्ती भुरग्यां भितर निर्माण करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. भुरगो घरा कडेन बसून सगळे 24 तास शिकना, तातूंत भितर थोडोसो ताका एंटरटेनमेंट किंवा थोडे खेळ हो करचोच पडटा. जरी 10वीची एग्जाम असली जरी 12वीची जर एग्जाम जर असली पण तांच्यांनी तो टायमाचें स्टॉप गेम अरेंजमेंट जावपाक जाय आनी ह्यो जर भुरग्यांनी जर तकलेन जर हाडल्यो आनी पेरंट्सांनी जर मनान जर घेतलें जाल्यार हो इशू म्हणटा तो जावपाना. कारण स्टेडियम फिलींग जो कॉन्सेप्ट जो आसा कारण आमी भुरग्यांक तो कारण दीस इज नॉट द टुर्नामेंट ऑफ द इंडियन लेवल, इट इज अ इंटरनॅशनल लेवल वेर वी हॅव ऑलरेडी गॉट द टायम टेबल अँड वी कॅनॉट चेंज इट. आनी इवन द सिलेबस सुद्दां जो आसा एकाडेमीक जो सिलेबस सुद्दां आसा तोवूय आमी थोडोसो पयलू सुरवातीक काही गोष्टी करपाक शकना. पण म्हाका दिसता पेरंट्स अँड द टिचर्स अँड द हेडमास्टर एसोसिएशन विल मॅनेज टू गेट ऑन दीस ट्रॅक अशें म्हाका तरी दिसता. ओके, हायब्रीड पिच म्हणून आमी आयकता तुम्ही पॅशनेटली उलयला त्याच्या बद्दल आणि ऑब्वियसली एज वॉट आय नो इज FIFA usually gives it as a gift or compliment to the state or the hosting state. एक कितके बरें दिसता अशा प्रकारचे एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाची हायब्रीड पिच फातोर्ड्या स्टेडियमान आसा. First of all, I am very much thankful to the FIFA officials and the management who has given a gift to the state of Goa or a nation as a whole for the first of its kind, the hybrid pitch. एक्चुली हो जो हायब्रीड पिच फुटबॉलाची म्हजे खातीर पयलो सुरवातीक पासून एक नवीनच कितें आशिल्लें पण प्रत्यक्षात म्हाका दिसता इन अ 10 days ऑफ टायम आय हॅव पर्सनली विजिटेड द ग्रावंड स्टेडियम फॉर 5 days. कशी तरेची हायब्रीड पीच तयार करतात, कशी तरेची मशिनरी वर्कआउट केल्ली आसतले, कितें क्रायटेरिया आहा, कितें रुल्स एंड रेग्युलेशन आसात. इट इज जस्ट लायक इवन एक्सरे सुद्दां तांचे आसतात. कारण जें आर्टिफिशियल जेन्ना आमी तण जेका म्हणूया आमी फायबरसून जर आसलो जाल्यार 200 मीटर डेप्थ भितर घालतात, ताका ट्रिमींग आसता, ताका ताजें स्कॅनिंग जाता. इट इज व्हेरी अमेझींग अँड द युनीक टू स्टडी ऑल्सो टू मी. आनी लेट्स सी हाव द फील इज गोईंग टू गेट, कसो जोश आमकां येतलो ते
खेळगडे आणि तदनंतर आमचे गोंयकार भुरगे किंवा ज्या वेळाचेर खेळटले आमी एक मॅचूय आमी दवरतलो अशें तरेचे एक विशय आसा. म्हाका दिसता सिनियर ग्रुपा मेन्सा खातीर न्हू 6 हायब्रीड पिचीस कतारा खातीर तेंच्यांनी तयार केल्ले आसात आनी गोंयांतली ही एकूच हायब्रीड पीच आसा. द एंटायर जर पिजन स्टेडियमाचो जर आमी जर एक नजर जर मारली जाल्यार इट हॅज गॉट अ व्हेरी फॅन्टास्टीक फील. जे स्टेडियमाचेर पावलो कसो एज इट इज लुक्स लायक अ व्हेरी न्यू स्टेडियम वीच हॅज इन कन्स्ट्रक्टेड रिसंटली असो तरेचो एक फील आनी एटमॉस्फियर आज तयार जाल्लो आसा. डेफिनेटली गोंयकार खूब भाग्यवान आसतले की हो इंटरनॅशनल फिफा टुर्नामेंट जाल्या नंतर जो कोण खेळटलो कशे तरेची पीस आसपाक शकता. दुसरो विश बॅक टू मॅचीस आसात. एक दिसाचो अंतर आसा. 2 दीस मॅच, तिसरे दीस गॅप, परत 2 दीस मॅच, तिसरे दीस गॅप. दे आर व्हेरी एक्सपर्ट. द टीम जी आसा ती एक्सपर्ट आसात आणि खास करून फिफाचे सगळे ऑफिशियल्स, रेफरीज, बाकीचे क्युरेटर जे आसात, पीच क्युरेटर जे आसात तांकां पूर्णपणे कॉन्फिडंट आसा. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दीस टुर्नामेंट टू बी अ व्हेरी ग्रेट सक्सेस. परत मेंटेनन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. हाच्या फुडें जी आतां ले जाली पीच, बट ताच्या नंतर मेंटेनन्स ऑब्वियसली गोंय सरकाराकूच करचे पडटले, स्टेडियमाकूच करचे पडटले. येस बट म्हाका दिसता जे आमी नॉर्मल ग्रावंडाचे जशें मेंटेनन्स करतले तेजे पेक्षा आमकां फक्त 25% मेंटेनन्स करपाचें ह्या पिची भितर तशें कांय गोश्टी आसात. कारण आमकां परत कांय मोडे फक्त वॉटरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जशें थोडोसो पावस पडटा गोंयान कितें खबर आसा, पण एक्चुली 15 वर्सांची गॅरंटी ह्या पिची खातीर आसा. पण एज फार एज गोवा इज कन्सर्न वी कन्सिडर दॅट एटलिस्ट एक 10 इयर्स तरी ती पीच एज इट इज तशी आसपाक जाय अशें म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आसा. आनी ज्या तरेन आमी पर्सनली तेजेर अभ्यास केलो, फिल्डार रावन तसो अभ्यास केलो, त्या प्रमाणे म्हाका दिसता डेफिनेटली वी हॅव गिवन अ व्हेरी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड. बरें, हो इव्हेंट जर पळयता आतां ऑब्वियसली काही दिसांनी 2 दिसांनी सुरवात जातली. इज इट लायक अ कॉन्फिडन्स बुस्टर फॉर मच अवेटेड नॅशनल गेम्स? या डेफिनेटली इट इज अ कॉन्फिडन्स बुस्टर. आणि हो जी तयारी जी सुरू आसा, ती प्रिपरेशन तें सुरू आसा, ही नॅशनल गेम्साच्या दोळे मुखार दवरूच ही कांय गोश्टी तयार आसा. कारण म्हाका दिसता दीस वील बी द फर्स्ट युनीक ऑफ इट्स कायंड किक ऑफ सेरेमनी ऑर द इनॉग्रेशन प्रोग्राम. एक वेगळो तरेचो फील आनी साज चडोवपाचो आमचो तयारी आसा. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन गोंयकारांक आनी फुटबॉल लवर्सांक आवर्जून तुमी ह्या कार्यक्रमाक येवचें. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 10 तारखेक बरोबर 3:30 आमी तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करपाक तयार आसा. ओके, गोंयचो प्लॅन आसा की मेडिकल हब जावचो, IT हब जावचो, हे ऑब्वियसली एस्पिरेशन्स खूब आहा. आमकांय दिसता की स्पोर्ट्स हब जावचो. तुमच्या नेतृत्वान हे घडोवंक शकता बिकॉज इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा, फक्त मातसो एक खंय तरी पुश जाय. येस डेफिनेटली आय एम ऑफ द ओपिनियन. आणि त्या पावलांचेर पावलां मारप म्हजी सद्या सुरू आसा. डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी फूल हँड आणि फ्री हँड दिल्लो आसा. कारण ज्या तरेन शैक्षणीक हब आणि खेळा मळाचेर काम करप आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तर ऑलरेडी इन प्लेस आसा. ओन्ली वी हॅव टू जस्ट गिव अ फिनिश टच टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर. पूण जाय तें मॅनेजमेंट, जाय तें मेंटेनन्स आणि जाय तें आमचे भितर जो अंडरस्टँडींग जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा. काही गोश्टी लोकांच्या कडल्यान आमकां थोडोसो तेक्याची गरज आसा. आतां एक गोश्ट आमी म्हणिल्ली आसात, जेन्ना आमी ग्रावंड इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालें हेजो अर्थ खेळगडो तयार जातलो अशातली काही गोश्ट ना. जो खेळगडो ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो बरे तरेचो यूज करतलो त्या वेळाचेर ताजें एक स्वप्न आसपाक जाय. तुजे स्वप्नाक किंवा पंखाक गवसणी घालपाचें काम सरकार करतलो, पूण ते पंख तुकाच मारचे पडटले, त्या खेळगड्याकूच मारचे पडटले. ज्या वेळाचेर मुखावेली जेन्ना नॅशनल गेम्स जातले किंवा विविध स्पोर्ट्साच्या माध्यमांतल्यान आमचो गोंयकार एकदा भारताच्या पंगडा खातीर खेळटलो, त्या वेळाचेर आमी म्हणटले की वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ गोवन अँड वी हॅव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट फॉर द नेशन. व्हेरी ट्रू. गोविंद बाब, जसं तुम्ही रायटली म्हटलं की 10 सेकंदाचो जरी रेकॉर्ड करपाक जाय जाल्यार ताका 10 सेकंदाचो एफर्ट्स लागना, ताका 10,000 सेकंदाचो एफर्ट लागता आनी मोर दॅन दॅट रादर. तुमच्या भितर स्पोर्ट्समॅनशीप स्पिरीट आसा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमी डायनॅमीक आसा आणि अशा प्रकारचो इव्हेंट तुमच्या नेतृत्वान जाता आणि ऑब्वियसली सरकाराच्या पाठबळ तुमकां आसा आणि बोथ स्टेट आणि सेंटराचें आसा. त्या खातीर देव बरें करूं. तुम्ही वेळात वेळ काडलो आणि आमच्या बरोबर उलयले त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. प्लेजर इट वॉज. थँक्यू.